नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे तिनूय एडिटर आसात, पांडुरंग गांवकर, जोयल अफान्सो, सुयश गावणेकर आणि ऑब्वियसली आज पयलो विशय आसा जो फाटले 3 आठवडे आमी घेतात. पण फाटले आठवडे ते ह्या आठवडे मेरेन त्या विशयाचेर कितें घडलां हें म्हाका दिसता जाणून घेवपाची सगळ्यांक उमळशीक आसतली आनी तें म्हळ्यार काँग्रेसीचो उमेदवार खंय. आनी हो जो विशय आसा तो गोंयभर सद्याक सगळे लोक चर्चा करतात. आतां टॅक्निकली जर पळोवपाक जालें जाल्यार पांडुरंग बाब काँग्रेस म्हणटले की नॉमिनेशन फायल करपाची डेट सुद्दां तुगेली हें जालें ना आनी तुमी परत परत हे प्रश्न विचारून आमगे तकली इरार कित्याक करता काय म्हणून. पण लोक विचारतात म्हणटकीर आमकां विचारचें पडटा कितें जालां काँग्रेसीचें. लोकांक आनी पत्रकारांक सुद्दां काँग्रेसीचो हुस्को आसा की काँग्रेसी कितें तरी करचें. पूण प्रसंग असो येयला की काँग्रेसीकच हें ना, इंट्रस्ट ना कांयच करपाचें अशें दिसपाक लागलां. सो जी आतां मेरेन चर्चा आशिल्ली काँग्रेसचो उमेदवार कोण म्हणून ती हळू चर्चा आतां मावळत गेल्या आनी सगळो फोकस जो आसा कालचीच गजाल. काल सुनील कवठणकर असं म्हटलं की कोण जातले कॅन्डिडेट ते ठरवपाचें रायट्स सेंट्रल कमिटीक आसता, आपणाक आमकां हें उलोवपाचें ना. आनी सेम टायम BJPचो एक स्टेटमेंट येयला की BJPचो सेकंड जो रावंड आसा प्रचाराचो, म्हणजे पयलो रावंड कंप्लीटूय जालो तांचो, दुसरो जो प्रचाराचो रावंड आसा जी फेरी आसा ती सुरू जाल्या म्हणून. सो इतकी परिस्थिती आसा म्हणजे भाजपान आपलो प्रचार पूर्ण करपा कडेन पावले ते आनी काँग्रेसीचो आजून उमेदवार ना. काँग्रेसी मदले जे मतभेद जे आसात काँग्रेस प्रदेश कमिटी आनी राहुल गांधीच्या क्लोज सर्कलांतले जे लोक आसात, जावं तो गिरीश चोडणकर आसत किंवा प्रदेश काँग्रेसीचो अमित पाटकर आहात, ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमो आसत, ह्या सगळ्या भितरले हेंचे जे मतभेद आसात त्या मतभेदांचो जो परिणाम आसा इम्पॅक्ट तो म्हाका दिसता उमेदवारी वांटपाचें दिसपाक लागला. आनी उमेदवार कोण हें आतां मेरेन ठरवना. अनेक राज्यांतले शेकड्यांनी उमेदवार जाहीर केल्ले आसा काँग्रेसीन, पूण गोंयांतले दोना पैकी एक तरी कोणी करचो आशिल्लो सावथांतलो किंवा नॉर्थांतलो. 12 ऑलरेडी काँग्रेसीन डिक्लेअर केल्या. ऑलमोस्ट 14-15 कितें लिस्ट भायर सरल्या. पूण आज मेरेन गोंयचो उमेदवार ना. हें म्हाका दिसता की काँग्रेसींतले जे प्रदेश काँग्रेसींतल्या कमिटी मदल्या लोकां मदीं जे मतभेद आसात एकामेकाच्या तोंडान पळोवपाचें हेजो परिणाम म्हणून म्हाका दिसता हे सगळें लांबणेचेर पडपाक लागला. हय जॉयल, बिफोर आय गो टू सुयश, काँग्रेस BJP कडेन झगडटा काय स्वता कडेनच झगडटा सध्या हो प्रश्न पडपाची परिस्थिती आहा. हांवें एका सिनियर काँग्रेस लिडरा कडेन आज सकाळींच उलयतालो. ताणें म्हाका एक बरी गजाल सांगली आहा, म्हाका पटली ती. तो म्हणपा लागलो आपल्या एक म्हणपा लागलो कळना की गट सुद्दां जरी आसात काँग्रेसी भितर तुमी सगळे जाण म्हणपा लागलो फिल्डार देवन प्रचार करा मरे पक्षाचो. लास्टाक म्हणपा लागलो लोकांनी बटण जे खंय तुमी दामची म्हणटा ते हाताचे मुखावेल दामपा जाय न्ही. सो तुमी म्हणपा लागलो घराडे कित्याक बसूनात. तो मागीर तुगेलो प्रदेशाध्यक्ष आसूं, विरोधी पक्ष फुडारी आसूं किंवा इच्छूक उमेदवार आसूं, तुमी म्हणपा लागलो घराडे कित्याक बसल्यात. तुमकां म्हणपा लागलो प्रचार करपा पासून कोणें आडायला. उमेदवार जाहीर जातकीरच आमी प्रचार सुरू करतले हें म्हणपा लागले कसलो पक्षप्रेम तुमगेलें. म्हाका मुद्दो पटलो ताचो सारकें न्ही. ना म्हणटू I little disagree with this, because why I disagree is when there are 3 strong contenders for their ticket, how do they come on a common platform and campaign for the party? Because तशें केन्ना जावकूच ना काँग्रेसान की everybody comes together and leaves it open to the high command to decide आनी vote for the symbol, not for the फेस म्हणून अशें BJPन केल्लें तशें काँग्रेस करूंक शकत ना. बिकॉज एवरीबडी इज कॉम्पिटींग फॉर दॅट सीट, वेदर यू कॉल इट कॉम्पिटिशन ऑर वॉट एवर. बट इट विल बी व्हेरी स्ट्रेंज टू सी 3 contenders कमिंग ऑन वन प्लॅटफॉर्म एंड सेईंग दॅट वोट फॉर द काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून जावंक शकत ना. सो in isolation everybody will campaign in their own way, like whether it is Captain Virato, whether it is Sardina, whether it is Girish Chodankar, or whether it is Yuri Alemo. They will campaign in their own way, but I think this delay is hurting them because some of them have really not gone to that level of a campaign. Sardina, yes, he's launched his campaign to a certain extent, but other contenders like whether it is Girish Chodankar or whether it is Virato, they will suffer because their campaign has not really taken off and they are losing a lot of time. So this delay is only hurting the Congress and nothing else. हय सुयश, जे जॉयल म्हणटा की फाल्यां समजा 2 जाले, एक म्हळ्यार जे म्हाका तो लिडर सांगतालो प्रचार करा मरे म्हणून, तुमी एक बरोबर करपाचो ना, सेपरेट फिल्डार देवा आनी करा.
दुसरी जॉयल म्हणटा की फाल्यां जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो जाल्यार एक ग्रूप प्रचार करतलो बाकीचे ग्रूप न्हिदपा वतले म्हूण असं जातलें फाल्यां उमेदवार डिक्लेअर जाल्यार हीच परिस्थिती कशें आतां पांडुरंगान म्हणलें तशें लोकांक दिसता की काँग्रेसीन कितें तरी कॅन्डिडेट डिक्लेअर बी करचो म्हणून कशें आतां ही जी मागणी येता काँग्रेस कांयच करिना कितें तरी करचें हांगा 2-3 गजाली आसा. एक म्हणजे काँग्रेसीचो पारंपारीक जो वोटर आसा जो जाणटो जाणें इतलीं वर्सां 60-70 वर्सां काय काँग्रेसीक मारत आयला मतां त्या वोटराक काँग्रेस नासतना इलेक्शन हें अस्वस्थ करपी. आतां नवो वोटर हो चडसो BJPक वता म्हणून BJP नव्या वोटरांचेर स्ट्रेस दिता पूण त्या वोटराक हुस्को आसा तांकां हात सोडून कोणाक ते मारून आयिल्ले ना. दुसरी गजाल आमचे सारकेले अथवा बाकीचे लोक जे आसा तांकां कॉन्टेस्ट नासतना इलेक्शन पळोवपाचें येना सो तांकां एक कॉन्टेस्ट जाय आनी पारंपारीक आमचे तरी जनरेशनाक BJP वर्सीस काँग्रेस हो कॉन्टेस्ट म्हणजे हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट नासतना जातलें काय ह्या हुस्क्याक लागून बाबा कोण तरी तातूंत येवचो. पूण प्रॉब्लेम म्हाका काँग्रेसीचे हाजेर एक वेगळोच दिसता तातूंत. सी कॉम्प्रमायज हो एक इश्यू आतां चर्चेक येता. कोणी कॉम्प्रमायज घाली कॅन्डिडेट घालो जाल्यार ताजेर तो कॉम्प्रमायज करतलो काय हाजो हुस्को एक काँग्रेसीकय आसा आनी अलायन्स पार्टनरां मदीं आसा अशेंशें एक चित्र दिसता. आतां काँग्रेसीचे नजरेन 2 गजाली आसून येतात. एक म्हणजे इट इज इन्वेस्टमेंट. तांचे फंड बीन सगळे बंद केले फ्रीज केले बॉन्ड कमी जाली तांचे कडेन फायनान्सीस कंट्रोल केले. आतां अशा विनेबिलिटी ना थंय त्या इलेक्शनाक पयसो घालप काय कितें एक तर कॅन्डिडेटान स्वता घालचो पडलो नाल्यार पक्षान घालचो पडलो थंय घालप काय कितें मागीर इट इज लायक इन्वेस्टमेंट. पडटले हाजेर कोण इन्वेस्ट करतलो हो एक जेन्युइन विचार जावंक शकता. अथवा दुसरी गजाल तातूंत अशी जावंक शकता की कॉम्प्रमायज कोण करता. 1 पोजिशन हांवेलो केन्ना कॉम्प्रमायज करना कारण ताका खबर आहा आपूण जिखपा खातीर आयला जिखूं शकता. 2 नंबरावेलोय करना कित्याक आपुणूय जिखूं शकता हाचे ताका कॉम्प्रमायज 3 नंबरावेलो करता. सो हाजो फॉलआवट कितें जातलो शेवटी काँग्रेसीन जर असलें चालू दवरलें हांव हातूंत तुका नॉट जस्ट दीस इलेक्शन हांव तुका फुडलें फॉलआवट सांगता मे बी 2027 or 29. इफ यू लूक एट AAP एंड RG AAP हो नॅशनला वयल्यान आयिल्लो पक्ष आनी RG हो तळागाळांतल्यान आयिल्लो पक्ष. गोंयांत अरावंड 20% रिजनल वोट बँक आसा जी पयलीं UG आनी MG कडेन आसताली मागीर फाटले 20-25 वर्सांक MG कडेन आसताली. आतां MGन हळू BJP कडेन वचून ती आपले रिजनल कॅरेक्टर डायल्यूट केलो म्हणटकीर एका तेंपार जो BJP MG 7-8 म्हऱ्या सिटां आसतालो तो आज 3-4 सिटां म्हऱ्या आयलो. सो इट इज बिलो 15% डावन फ्रॉम. आतां हो कोणा वता वाटो हो वाटो एक तर विजया सारकेले रिजनल आउटफिटा वचचो पडलो नाजाल्यार RG. सो अशें जेन्ना जाता काँग्रेस जेन्ना स्वताचें पोजिशन जेन्ना एकावेल्यान दोनावेल्यान तिनावेल्यान हाडूंक वता ह्या इलेक्शनाचो हें असो जातलो की एक म्हणजे AAP ग्रावंड धरता कारण AAPक तुमी बहुजन समाजाच्या लिडरां बरोबर ईडीन आपोवन व्हेले आनी कोणें व्हेले जे परकी आशिल्ले तांकां तुमी तळागाळाक लिंक करपाक सुरू केले. सो काँग्रेस जो आपलो वोट बँक हें सोडटा असले कर्मांनी तो आपा वचूं शकता आनी MG जो सोडटा तो RG कडेन वचूं शकता आनी RG कॅन बी अ नंबर 2 इन दीस इलेक्शन आनी इफ इट इज नंबर 2 मार्क माय वर्ड्स देअर वोट शेअर विल go from 15 18 to 90%. 18 to 19% is 5 to 6 seats. Huge. It is 5 to 6 seats. Yeah. पयलीं आयला आनी हांवें मेन्शन केला की नुवें आसत वाळपय आसत मागीर थिवी आसत अशा अनेक जाग्याचेर मया आसत अशा अनेक जाग्याचेर विधानसभेकूच RG सेकंड थर्ड नंबराचेर आसा. विधानसभेच्या हितून इलेक्शन पूण आतां आतां ते सांगता की आतां 3च कॅन्डिडेट आसतले न्ही 3च कॅन्डिडेट आहा म्हटल्यार RJPक एक बरो चान्स येयला की हो जो रिजनल पार्टींचो जो एक बरो हे तयार जाला वॅक्यूम तयार जाला फाटल्या कांय वर्सान
एमजीन जेन्ना आपणाक स्वताक भाजपाच्या दावणीक बांदून घेतला तेन्नाच्यान एक गोंयान UDP ऑलमोस्ट सोंपली. तेन्नाच्यान म्हाका दिसता विजयन जेन्ना सुरू केला, विजय पयल्या हितून 3 आमदार मेळ्ळे फर्स्ट हितून तेज्या. सो आतां RGP तो वॅक्यूम भरून काडूं शकता अशें लोकांक दिसपाक लागला. आनी म्हाका दिसता काँग्रेस जर अशी करपाक लागली, काँग्रेसी चुकूय ना ती, जिखून दिल्ले आमदारच जर उठसूट भाजपान वचपाक लागले, फाटल्या 10 वर्साचो रिकॉर्ड जर काडून पळयलो, 10 नाका फाटल्या 6-7 वर्साचोच रिकॉर्ड जर पळयलो, जिखून दिल्ले आमदार थंय गेले न्ही. सो काँग्रेस करतली कितें? जे वाडे प्रामाणीक काकूट दिसता काकूड अशी, पूण जे वाडे प्रामाणीक लोक काँग्रेस धरून आसात, नवे भुरगे आसात किंवा जाणटे आसात, तेंच्या कडेन कांय ऑप्शन ना. आनी सो काँग्रेस ते मुद्दामूय करता अशें म्हणना. पूण आतां लोकसभेक जर पळोवपाक गेलो जाल्यार एक लोकसभेक काँग्रेसीक बरो चान्स दिसतालो अशें सावथ गोंयान तर किमान. नॉर्थ गोंयान सोडून दी, दक्षिण गोंयान तर दिसतालो. पूण हे आतां जे तरेन चल्लां काँग्रेसीचें हें, की ते पळयल्यार म्हाका दिसता की काँग्रेसचो जागो हळू हळू आप नाजाल्यार RGP सारको पार्टी घेवंक शकता. ऑन दॅट पॉयंट हांव लेट्स गो टू स्पेसिफिक्स. द स्पेसिफिक्स इज जो आमकां जो कानार येता पत्रकार म्हणटा की सावथाची सीट कोणाक, नॉर्थाची मागीर येवया, सावथाची सीट कोणाक दिवपाची. जर हिंदू कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार सावथाक काँग्रेसीचें एक टिपिकल आसता न्ही, एक मायनॉरिटी कॅन्डिडेट दिवपाक, तो कितें नॉर्थाक दितले? ते सावथाक हिंदू दिल्यार नॉर्थाक मायनॉरिटी दिवपाचो. बरें, सावथाक जर मायनॉरिटी दिलो जाल्यार तांकां अशें की अरे आमकां एक जो मनीस कॅन्डिडेट म्हूण जो खंयच्यान दिल्ली सावन नांव सजेस्ट जाता ऑर कितें जाता, त्या कॅन्डिडेटाक कितें करपाचें, अशें एक विचित्र सारकी सायकोलॉजिकल, फिलॉसॉफिकल, आयडियोलॉजिकल कोफूसांवा भितर काँग्रेस घुसपलेही दिसना. There are a couple of factors, Pramod, when you're talking about South Goa seat. Number one, last time we have discussed how the Saraswat factor is playing out. That is very critical in South Goa. Because if you see the trend, it's always been like that, that Saraswat has been the winning candidate. Number one. Second is, now that the BJP has fielded a woman candidate, okay, थिंगा काँग्रेसाक चिंतचें पडटलें खूब की we'll have to counter that setback maybe in terms of women candidate. Third is financial muscle. Financial muscle is very important for a candidate, because if you are pitted against a candidate like Pallavi, who comes with a brand and who comes with that kind of a background, besides party support, you will have to have so much of that financial power to tackle that, and Lok Sabha election is not a small election. It's completely one district you're covering. So that again is going to be very, very crucial. So हितून भितर खूब अशी गजाली आसा. Secondly, internal politics of the Congress is again weighing them down. Suddenly last around 2 weeks back, when Yuri and Patkar were in Delhi, and then they made a very clear statement that by tomorrow, that is on Sunday or Monday, Sunday we are announcing the candidate. They came back, they said we are announcing it, and third Karun, they got a call from Delhi to come back again on Easter day. They were summoned back to Delhi. So Thinun Bidar, besides all of these other factors, there are internal factors which are actually doing that pull and pressures. But before I go to Suyash, हो प्रश्न सावथाची तिकीट नॉर्थाक वचची पयली कितें मायनॉरिटी कम्युनिटींतलो कॅन्डिडेट काय मेजॉरिटी कम्युनिटींतलो कॅन्डिडेट, मागीर काँग्रेस जे ट्रेडिशनल चिंतता. एक गजाल आमी पयली, BJPन ट्रेडिशनल चिंतपाचें बंद केलें. दे वेंट फॉर अ कंप्लिटली सारकें आउट ऑफ द बॉक्स कॅन्डिडेट, आनी तांणी शॉक एन ऑफ. आज जेन्ना काँग्रेस परत तेच चिंतता की बरें सावथाक जर हिंदू दिलो जाल्यार नॉर्थाक कॅथलीक दिवप, अरे नॉर्थाक कशें कॅथलीक दितले, मागीर सावथाक तुगेलो खंय तरी हिंदू दिनासतना कॅथलीक दिवया, मागीर तें दिल्यार कॅन्डिडेट दुसरो चेंज करचो पडटा. ही जी टिपिकल कोफूसांव काँग्रेसीची चल्ल्यात, ताका आयच्या ह्या नवीन राजकारणा भितर अर्थ आसा ना. काँग्रेस ही जी समीकरणां करतात ताका अर्थ आसा, कारण तो जाणा की साश्टी मुरगांव सारको जो भाग आसा न्ही, तेतून क्रिश्चन पॉप्युलेशन चड असल्या कारणान आनी वोटर चड असल्या कारणान तो सदांच त्या एंगलान विचार करता काँग्रेस पार्टी. आनी नॉर्थान ते काडटा आनी एखादो हिंदू कॅन्डिडेट ते फावटी तशेंच जावं शकता. भारतीय जनता BJPचें कशें जालां, BJPक ते कांय पडलेलें ना. तेंच्यांनी एक ठरयलां आपलो हिंदुत्वाचो अजेंडा घेवन वचप. आनी हे फावटी जेन्ना राम मंदिराचें उद्घाटन जालें, ताच्या उपरांत जो माहोल तयार जाला देशभर, तातूंतल्यान तांकां असो एक अंदाज येयला की कितेंय जाल्यार जाता, आमी आमकां जाय तेच आपलें धोरण घेवन वचपाचें, आपलें धोरण घेवन वचपाचें. आनी तातूंतल्यान तेणी कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. तांकां पूर्ण गॅरंटी आसा जी कितें मेळटली मतां ती आपली मतां म्हणून. हो जो सदांच हें आहा की हिंदू कॅन्डिडेट दिवप काय कॅथलीक कॅन्डिडेट दिवप सावथाक, बिफोर वी कम टू नॉर्थ,
नॉर्थाचे कन्फ्युजनाचे मागीर उलोवया तें विचित्र आहा बट ह्या कन्वर्सेशनाक आज अर्थ आसा म्हळ्यार काँग्रेस अशें धरून चलता की एक हिंदू कॅन्डिडेट जर दिलो जाल्यार कॅथलीक मतां मारची ना म्हणून हांगा दोन गजाली आसा एक आमी पळयतना पॉलिटिक्सा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कितें आमचो पॉलिटिक्स आतां म्हणटना प्रत्येक मनीस पार्टी चेंज करतना बी म्हणटा आपूण डेवलपमेंटा खातीर पार्टी गेला आपूण समाज सेवे खातीर पार्टी गेला बट पॉलिटिक्साचे तूं एट कोर ऑफ पॉलिटिक्स वचची इट इज बेजिकली फायनान्स एंड इकॉनॉमिक्स हय इकॉनॉमिक्स इट इज पावर एंड इकॉनॉमिक्सच सगळे कडेन चलता सो आतां हाजो सगळो विचार करून BJPन जो मनीस दिलो कॅन्डिडेट दिलो त्या कॅन्डिडेटाचो असो होल्ड आसा की ताजी गुडवील एक्रॉस सेक्टर्स आसा एक्रॉस सोशियल सेक्टर स्पोर्ट्स सेक्टर पॉलिटिकल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर सो इकॉनॉमिक्स हो जर तो धागो धरलो पॉलिटिक्सांतलो आनी खंयच्याय कॅन्डिडेटाच्या पार्टीच्या कॅरेक्टराक काडून BJP बरोबर जर लिंक केलो जाल्यार ऑलवेज दोज लिंक्स वील प्रिवेल ओवर पॉलिटिक्स सो ताका लागून हें कोफुसांव जें जालां खंयचोच कॅन्डिडेट प्रॉपरली मेळना अथवा कोण घालूं कॉम्प्रमायज जातलो हें जातलें काय हें तातूंतल्यान तयार जालां दुसरी गजाल तूं म्हणटा ती काँग्रेस जी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करता आतां इमेजीन कर 70 वर्सांचें पॉलिटिक्स काँग्रेसीचें एक विशिश्ट आपली वोट बँक घेवन फुडें गेलें अल्पसंख्यांकाची 2014 ट्रेंड कसो आयलो इट वॉज हिंदुत्वाच्या ल्हारेर तो बशिल्लो पूण बेजिकली मोदी वॉज नॉट जस्ट अ हिंदू आयकॉन मोदीचे फाटल्यान व्हायब्रंट गुजरात आशिल्लो सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास व्हायब्रंट गुजराताचो मॉडेल आशिल्लो ताजे कडेन डेव्हलपमेंटाचे आनी बेजिकली इंडियेची जी कॉर्पोरेट लॉबी आसा कॅपिटलायज खुबशी गुजराता कडेन लिंक आसा ते ताका डेव्हलपमेंटाच्या नजरेन पळयताले तो फॅक्टर आशिल्लो 2019 तेन्ना BJP वॉज अरावंड 20% वोट्स 2014 2019 ताणें कितें केलें ही कन्सॉलिडेटेड डेव्हलपमेंट मॉडेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट विकसीत फुडलें सगळे नॉर्थ लूक ईस्ट पॉलिसी सगळे बंदरे एकठांय करप हें करप तो ताणें फंडामेंटल्स 2019 कन्सॉलिडेट केलो आनी ताजेर ते 283 वयल्यान 303 हाजेर गेले आनी वोट शेअर वेंट फ्रॉम 20 to 35 to 39%. सो हो मॉडेल कसलो घेतला मॉडेल फक्त जाती हिंदुत्वाचो ताणी घेवना ते सोशल इंजिनियरींग करतात डेव्हलपमेंटूय करतात हेवटेन हिंदू हेवटेन यूथ पळयतात नारी शक्ती पळयतात दलित पळयतात काँग्रेस कितें करता आज ते 2024 आयले 2024 तांचो मंत्र कितें डोंट वोट फॉर दीस इलेक्शन इट इज फॉर विकसीत भारत तुका ते आनी फुडले 25 वर्सांचे काँग्रेस कितें दाखयता तुमी कितें दाखयता लोकांक की लोक फक्त आतां तो म्हणटा साश्टी आनी मुरगांव अरे साश्टी आनी मुरगांव इज जस्ट 30% ऑफ सावथ गोवा तुमकां 30 आनी अशें कितें साश्टी आनी मुरगांवांतले 100% 30% तुमकां मारतले तातूंतले 15% पडत तुमकां जाय 38 ते 40% सीट हाडपाक फक्त साश्टी मुरगांवाचेर तुमचें जाता सो युअर गोल हॅज टू बी अक्रॉस सावथ गोवा अक्रॉस वोट बँक अक्रॉस सेक्टर करेक्ट बट आतां करया आनी आतां तूं साश्टीचे आनी किंवा मुरगांवचे आनी सावथाचे उलयता पळय तेन्ना हो प्रश्न येता आतां नॉर्थाक येता नॉर्थ इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग नॉर्थाक कसलें कन्फ्युजन आहा पांडुरंग बाब बिफोर आय गो टू जॉयल आतां साश्टी भितर तुगे कॅन्डिडेट आउट ऑफ द बॉक्स पल्लवी धेंपो कॅन्डिडेट सामको अरे हें आतां कशें टॅकल करपाचें मागीर तुगेलें कास्ट मागीर तुगेलें रिलीजन मागीर मायनॉरिटी मेजॉरिटी हें पळय सावथाक घे तुमी करतात खेळटात तुमी चॅस तो नॉर्थाक कसली बुद्धीबळ चालू आहा फायनली कशें आहा प्रमोद की हे पॉलिटिकल पार्ट्यो म्हटल्यो की तांचे कास्ट इक्वेशनां जे आसा जातीची इक्वेशनां ती तांकां खूब लागतात आतां तूं ही जर बातमी कशी आनी हे जर उलयशी जाल्यार ते मागीर लोक तुज्या नांवान बोवाळ मारपी आसा की हे उलयता म्हणून पूण राजकीय पक्षांची जी सगळी गणितां आसात ही तुका सांगपाची गरज ना सुयेशाका सांगपाची गरज ना आनी जयराका सांगपाची गरज ना ती सगळी कास्ट इक्वेशनां पळोवनूच ते करतात कोणें काडून दिलो आनी जायना ते नॉर्थाक काँग्रेसीची तीच कपुसांवां आसा ही तांकां दिसता
की श्रीपाद भाऊक बरो तोड उमेदवार दिवपाक जाय तो कोण आसा, एडवोकेट रमाकांत खलाबेग आसा आनी काँग्रेसीन 2 नांव फुडें काडलेले, विजय बेकेचे काडलेले आनी सुनील कोटणकराचे काडलेले. आतां ह्या तिगा भितरलो कोण असो एक आहा. तेच्या उपरांत काँग्रेसीन आनी 2 भायले नरेश सावळ आनी 1-2 कॅन्डिडेटा कडेन मनशा कडेन विचारणा केली की तुमी आमची तिकीट घेवंक शकता काय कितें. काँग्रेसचें दुर्दैव अशें की काँग्रेसीचें तिकीटूच कोण घेवपाक सोदिना. आनी म्हणजे काँग्रेसीचे भायले आनी जे काँग्रेसीन जे लोक आसा तांचो तूं म्हटलं त्या प्रमाण की फायनली कसा खर्च करूं नाका, तूं कोणाकय तिकीट दितलो रे, फाल्यां तो व्हडलो खर्च ताचे कडेन खर्च जावपा नाका. तो लोकसभेचो अख्खो डिस्ट्रिक्ट चालू, अख्खो जिल्लो ताका कवर करपाक जाय, कॅम्पेन करपाक जाय, पोस्टर छापपाक जरी पयशे आसपाक सगळ्या नाका, तर तूं कोणाकय काडून दिवं शकना. सो अशें हितून सांपडल्या की कोणा बाबा दिवपाचें तिकीट अशें एक हितून हें जालें. आनी दुसरे वटेन हांवें म्हटलें अशें की प्रदेश काँग्रेसी झगडी जी आहा भितरली, विरोधी पक्षनेतो गिरीश चोडणकर, अमित पाटकर ही हांचे सगळी झगडी एकामेकांचे तोंडच पळोवपाचें ना अशें त्या लोकांनी ठरयलां. आनी त्या सगळ्या हेजो परिणाम म्हणून हे तिकीट परिस्थिती जाल्या. हांव नॉर्थाचेर आनी जॉयल परत तुका व्हरना. नॉर्थाची इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग केस. जंय श्रीपाद भाऊ तोच हां, इतली इलेक्शनां तीच, ती मार्जिनूच कितली ती अशी पळयताले अशी परिस्थिती, तरी जर ती उमेदवार थारना. आय लिंक दॅट टू सावथाक कोण हे टिपिकल काँग्रेसीचे आसता पळय, सावथाक मेजॉरिटीचो कॅन्डिडेट काय मायनॉरिटीचो कॅन्डिडेट, ताजे मागीर नॉर्थाचो कॅन्डिडेट, तागे मागीर नॉर्थाच्या कॅन्डिडेटाची कास्ट, रिलीजन, असली सगळी गजालीची हातूंत भितर एक कुफसांव जालां अशें सद्या तरी दिसता. बट आमी नाव वी वील गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स जॉय. आनी असो विशय जो आयकतकीर म्हाका दिसता गोंयकारांनी फर्स्ट टायम पळयलें की हायकोर्टाचे जुईज येवन राष्ट्राक स्मार्ट सिटीची पळोवणी करतात. आनी हें दृश्य पळोवन कांय जाणांनी म्हाका सांगलें बरें दिसलें की येदे व्हडले उंचेल्या पदावेले लोक येवन हें पळयता म्हणून. कांय जाणांनी म्हाका सांगलें ही परिस्थिती आयली रे आमचेर काय म्हणून. सो एक 2 वेगवेगळे सारके बरे पॉयंट ऑफ व्यू. आतां हातूंत बरें दिसप काय वायट दिसप? एक वचून बरें दिसप आनी एक वचून वायट दिसप प्रमोद. कित्याक बरी गजाल म्हणटा ती फर्स्ट टायम अनप्रेसिडेंटेड जजीस हॅव कम डावन ऑन द ग्रावंड एंड जस्ट सॉ फॉर देमसेल्व्स. वायट दिसप म्हणल्यार की ऑफिशियल्स जे आशिल्ले तेणे खूब तयारी करून हे सगळी स्टेज मांडली की जहाज येतले तशें उदीक घातलें सगळे कडेन. हें उदीक आमी पळोवंकूच ना केन्ना केन्ना एक हिंगा कितें घालताले, पूण सामकें हें करून स्विपींग करून आनी कितें करून सगळें कवर अप करून सगळें ते मेटोवन दवरलें. पूण ते एक कडेन चुकलें की तांकां खबर ना की ही डस्ट पॉल्युशनाची ती तेणी तें सारकें मेटोवन उडयलां तें, की वयर डस्ट जजान पॉयंट आवट केलें की इतलो डस्ट दिसता पळय, झाडांचेर दिसता, सिलिंगाचेर दिसता, तो खंयचो डस्ट. See, when you are actually trying to bluff senior, judiciary or the court, you can't do it this way. And तांकां दिसलें आसलें की judges सारके how to do that bluff. Yeah, because what happens is they are not judges for no reason there. You know, they have gone through all of this, and secondly they don't know. तांकां दिसलें आसलें की तांकां जजीसांक तेणें एक ते हाडून मांडलें आनी तांकां दाखयलां म्हणून. तांकां खबरूच ना की जजीस आर फ्रॉम पेंजीम. करेक्ट. Okay, and they have visited this place 3-4 days before they actually official visit. नो आनी दोनूय जज अशे जांकां सगळे पणजेकार आनी गोंय मानता. दोनूय जजीस अशे जे कंप्लिटली डावन टू अर्थ. दोनूय जजीस अशे जे लोकांक तुगेल्या पणजे मार्केटाकय मेळटात किंवा पणजे फिरतनाय मेळटात, जांकां जे स्वता सारके गोंयकार पणजेकार आनी जांकां पणजेच्या धुल्ल एक दिसाक उदक घालून काडलो म्हणून तांकां तूं पिसू करपाक शकना. इतले बरे जज. सुयश ही स्ट्रॅटजी कसली? आतां आमी ओपोजिशनाची स्ट्रॅटजी उलयले, ही एडमिनिस्ट्रेशनाची स्ट्रॅटजी कसली? तेय बी अशी जजा मुखार ज्या जजाक दर एक पणजेकार रेस्पेद दिता, वळखता आनी जे दर एक पणजेकाराक वळखतात. उदक मारलें म्हणटा तें बरें आसा. तें दोळ्यांक उदक लावपाचो म्हणून प्रकार आसता पळय, हांणी तें काडलां आनी रस्त्यार मारलां, इतलोच फरक. तो दोळ्यांक आतां एक बरोबर त्या जजांक कितें इन्स्पेक्शन करपाची गरज ना. ते डेली त्या रस्त्यार 17 फावटी येतले वतले, तांकां इन्स्पेक्शनाक कसली गरज आसा? आनी तांचे कडल्यान ऑर्डर दितना जुईज महेश सोनक जो दोतोर सोनक जो आसा ताची एक टिपिकल पद्दत आसा सरकारा कडल्यान काम करून घेवपाची. ती वर्क स्टायल ती. ताणें कितें केलां, ऑर्डर दितना हांव फाल्यां इन्स्पेक्शना येतलो म्हणून ताणें ऑर्डर अ वीक बिफोर दिल्या. ताका पक्कें खबर आसा आमी इन्स्पेक्शना वतले म्हणून दोळ्यांक उदक लावपाचे कारबार करतले आनी दोळ्यांक उदक लावपाचे त्या निमतान तरी आसूं लोकांक 4 दीस तरी बरें मेळटले.
हें ताका पक्कें खबर आहा म्हूण ताणें 7 दीस दिले आनी तांचे अपेक्षे प्रमाणे हांणी दुसरे दीस कामूय सुरू केलें. दल्ल काडपा सुरू केलो, उदक मारपा सुरू केलें, लादयो खंय खंय बसयल्यो, आमी सगळें तें दाखयत आसात. सो तांच्या ऑर्डरीचो पर्पज बऱ्याच अंशी सर्व जालो. 7 दिसांनी ते आयले आमच्या ऑर्डरीचेर आनी कितें कितें केलां काय पळोवप, एक्चुअली कितें करून तें पळोवपा येवना ते. आमचे नंतर हांणी कितें कितें जाग्यार घालें, खंय खंय दोळ्यांक उदक लावपाचें कामां केलें, कितें केलें तितलें ताणें वेवस्थीत केलें. इज व्हेरी शार्प. हाजे कडेन एग्जिक्युटीव म्हणून कामां करून घेवपाची पद्दत जुईजांनी आतां विकसीत केल्या. घडये ती तांचे रिसर्चांतल्यान तयार जाली आसतली. सँड मायनींग हाजे इश्यू आयले, कोयराचे आयले, तातूंतल्यान ताणें एक रिसर्च केल्या. ह्या सरकारा कडल्यान कितें करून घेतलें जाल्यार ताका सायकॉलॉजी कशी वापरप आनी त्या हाणें महेश सोनक दोतोर सोनक तांचे कडल्यान काम करून बरो सगळो ऑप्टिमिस्टीक पॉयंट ऑफ व्यू दिता सुयश. म्हाका आज दनपरां म्हाका म्हणजे पणजेच्या सारक्या बऱ्या नामांकीत मनशाचो जो म्हजो इश्ट ताचो म्हाका फोन आयलो. अरे म्हणपा लागलो हें सगळें बरें आहा. हांवें कितें जालें अशें म्हणून मातशें काचाबोल जावन कित्याक फोन करता. ना रे म्हणपा लागलो दनपरां आपूण जेवपाक गेल्लो घरा तेन्ना म्हणपा लागलो आपल्यालो रस्तो आशिल्लो परत आयल्या म्हणपा लागलो बंद केलो. आज दनपारची गजाल कळ्ळें तुका. सो ताजे उपरांत म्हाका दिसता तूं जें म्हणटा मुखाल्ली फायनल ऑर्डर अजून आयली ना, ती कितें येतली हें चिंतून युध्द पातळीचेर जें काम सुरू जालां ताचे खातीर पणजेचे रस्ते खबर नासून परत बंद जावपा लागल्यात. परत जजान ते 16 तारखे दवरला. हय सो काम करा म्हणून. करा. व्हेरी गुड. इंटरेस्टिंग फॉर्म्युला तूं सांगतो. फायनल हें दृश्य पळोवन कशें दिसलें एक नागरीक म्हणून. नागरीक म्हणून हांव सांगता तुका प्रमोद, हो नेगेटिव्ह घेवपाचो विशय गरज ना म्हाका म्हाज्या हेच्या प्रमाण की आमचे जज म्हणजे ती फाटल्या कांय म्हयन्यांची डिसिजनां दिल्या, अंजुनचे इल्लिगल आसत, हरमलचे इल्लिगल आसत, कम्युनिदाद जमनीतले आसत, हेजी सगळी तितून काडून पळयली जाल्यार CRZांतली आसत, बांदकामां आसत, रेल्वेचे आसत, सगळी प्रकरणां जाल्यार आमचे जज हे तांकां खरें म्हणजे आमी हें करपाक जाय की हें तेणी जें काल केलां पणजेन की ते आपले खुर्चे वयले देंवन जे कितें ग्रावंडार कितें चल्लां तें पळोवपाक जज आमचे आयल्या. अशेंच आनीक घडचें प्रकरण ना. जेन्ना जेन्ना गरज पडटा तेन्ना तेन्ना जजांनी येवचें आनी पळोवचें आपल्या दोळ्यांनी कितें चल्लां तें. तेच हांव म्हणटा की आमी पॉझिटिव्ह घेवया की जजांनी एक बरें काम केलां म्हणून. पॉझिटिव्ह घेतला तर आयज तरी बरें जावंक जाय आशिल्लें न्हू, परतून ते जालें मरे. ना आज तो म्हणटले 16 तारखेची ऑर्डर कशी येतली चिंतून आतां काम स्टार्ट जालां म्हणून. तो म्हणटा स्टेज 2 आसा. चड वेळ दिला. स्टेज 15 दीस दिल्या. कारण मोदी काम ती पुरवूं नाका, कॉन्क्रिटायझेशन बी करूं नाका थोडे कडेन. ताका 15 दीस जाय पडटले. सो हांव इतल्याचेर थांबता. हांवें खरेंच चिंतलें नाशिल्लें की हो विशय जेन्ना आमी घेतात तो ह्या मुद्द्याचेर येवन आमी थांबतले. तेय बी अशें की अगेन म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीच्या विशयाचेर आनी जें घडलें सोमाराक ताचेर 2 पॉयंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आहात. एक जजांक फिल्डार देवन हें पळोवपा सारकी परिस्थिती कित्याक आयली हो प्रश्न कांय नागरिकांचे तकली आसा. आनी दुसरें चल आमची फाटलीं 2-3 वर्सां इतले हाल जाल्यात फायनली कोण तरी जबाबदार पदावेलो आमचे मनीस थंय पळोवपाक आयले म्हणून कांय जाणांक बरें दिसलें. हे दोनूय पॉयंट ऑफ व्यू त्या तातूंत तुमकां खंयचो पडटा तो तुमी पळोवपाचो. आमी इतल्याचेर थांबतात. 16 तारखेक कितलीं कामां जातात आनी फायनल ऑर्डर कशी येता तें तर आमी तुमचे मुखार हाडटलेच. पूण तो मेरेन पणजे आनी कितले रस्ते बंद जातात आनी फुडल्या 8-10 दीस ओपन जातात तेंय तुमकां कळयत रावतात. सद्याक इतल्याचेर थांबता. सद्याक काँग्रेसीचे रस्ते खंय पावतात ते घडये आमी फुडल्या रावंड टेबल मेरेन तरी तुमकां सांगपाक शकतले अशें हांव तुमकां आज सोंपयतना सांगता. तेंय बी 4थे फावट. दीस इज 4th रावंड टेबल. आय एम युजींग द सेम थिंग. पण इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब जोयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात. नमस्कार.